फाटल्या 5 वर्सांची जी कामां जाल्या त्या फाटल्या 5 वर्सांचो रिपोर्ट कार्ड हांगासर घेतलो हांवें आनी थोडे कडेन म्हाका अश्यो कंप्लेनी आयल्या की काम जालां म्हणून दाखयलां, पयशे पे केल्या, पण कामां जावंकूच ना ती. पयशे पे केल्या अशें दाखयल्या. थोड्यो कंप्लेनी आयल्या म्हाका, थोड्यो म्हाजेय दृश्टीक आयिल्ल्यो आसा. हाजेरसून दिसता कितें हो सरकाराक लुटपाचो प्रकार जाला. पालेकारान चौकशी करपाक 7 मेंबर समिती नेमल्या. कामाची पारदर्शक चौकशी जातली आनी आरोपींक कायद्याक फुडो करचो पडटलो. हेजी पारदर्शक अशी चौकशी जावपाची गरज आसा. ज्यो कोणी भानगडी केल्ल्यो आसा तांकां कायद्याक सामोरे वयचे पडटले आनी ही जी टीम आसा आतां फाटल्या 5 वर्साचो जितके प्रोजेक्ट जाल्यात त्या प्रोजेक्टांची चवकशी जातली आनी खंय खंय पयशे पे केल्या खात्या मार्फत आनी कामां जी करूंक ना पळय अशी सगळ्या कामांच्यो चवकशी करपा खातीर हांवें एक समिती नेमलेली आसा. तातूंत भितर एक विजिलन्साचो मेंबर आसतलो, एक आसतलो टॅक्निकल मेंबर आमचो आनी बाकीची टीम आसा WRDची. एक ई आसा भितर, एक AE आसा आनी 2 JE आसा. अशा तरेची ती 7 जाणांची कमिटी आसा आनी ही 7 जाणांची जी कमिटी आसा ती कमिटी वचोन प्रत्येक प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा किंवा पयलीं जाल्लो आसा ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांची चवकशी करतलो. WRDच्या ऑफिसांनी स्टाफाची सरप्रायज इन्स्पेक्शनां, उपरांत जेटीवेल्या शॉपांक नोटीशी, मागीर 85 स्टाफाक रातोरात ट्रान्स्फर मारल्या उपरांत खात्याक उलथापालथ करून पालेकारान आतां BJPच्याच दयानंद मांद्रेकाराचे कार्यकाळांतल्या कारभाराची चवकशी सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.